आता मुंबई बेळगांव सारख्या गोंयांतय कपडे आनी साडयो मेळटल्यो। कुणाल क्रिएशन रेडीमेड कपडे आनी साडयांचें दुकान फोंड्यां उगडलां। फोंडेचो आमदार रवी नायक आनी फोंडेची नगराध्यक्ष राधिका नायकान दुकानाचें उक्तावण केलें। आमच्या गोंयांत आयज आतां आमकां फोंड्यांक सगळे तरेचे कपडे मेळटात आनी हे मोस्टली म्हाका दिसता जेंट्स आनी लेडीजचे पळय आसा, भुरग्यांचे आसा, सगळे तरेचे कपड्याचे दुकान आमच्या ह्या सिटीन उगडलेलें आसा। हे हांगसर ही सोय हांगसर आमच्या भुरग्यांक केल्ली आसा। तर आमकां आमचे जे बेळगांव जावं पणजी जावं मडगांव वचपाचे जे पयशे खर्च जाताले ते खर्चाचे पयशे उरले। खूब बरें दिसता की हांगा एक उच्च दर्जाचे रेडीमेड आनी साडी शॉप उगडला। हांगा प्रशस्त अशें आनी बरें वातावरणान सुशेगाद बसून बेळगांव मुंबय पद्दतीन हांगा खरेदी करपाक मेळटा। एक माया सावन व्हीआयपी आनी व्हीव्हीआयपीच्या गाडयांक रेड लायट बंदीचो आदेश अधिकृतपणान लागू। आज सावन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री आनी राज्यपाल धरून खंयचोच केंद्रीय वा राज्याचो मंत्री, सभापती, जुईज, आयुक्त वा अध्यक्षाच्या गाडयेचेर लाल बत्ती दिसची ना। फक्त पुलिसांच्यो ठरावीक व्हॅन्स, फायर ब्रिगेड आनी अँब्युलन्सीक निळी लायट वापरूंक मेळटली। प्रधानमंत्री मोदीन व्हीआयपी कल्चर ना जावचें म्हूण देशभर हो निर्णय लागू केला। गोंयच्या चडशा मंत्र्यांनी पयलींच रेड लायटी काडल्यात। घेऊ एक ब्रेक।